दैनिक गोमंतक, गोमंतक टीव्ही आणि तनिष्का व्यासपीठाच्या जोडपावलान तनिष्का गटातल्या बायलां खातीर वडाचे रोप लावपाचे कार्यावळीचे आयोजन केल्ले। ह्या उपक्रमाक बरो प्रतिसाद लाभलो। वडा पुनवेच्या निमतान ह्या कार्यावळीचे आयोजन केल्ले। सण मनयतना सैमाचो इबाड जावचो न्हय, बायलांचे हातीन नवे रोप लावन सैमाच्या संरक्षणात तांचे योगदान आसचे ह्या उद्देशान चला बदल घडोवया ह्या नांवान वडाचे रोप लावपाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली। साखळे, नावेले, साळगांव, पर्यां, केरी, हरमल, सांगे, काणकोण अशा वेगवेगळ्या वाठारांत बायलांनी वडाचे रोप लावन ताची पुजा केली। गोमंतक तनिष्का हेच्या माध्यमातून आम्ही आज एक नवीन कितें तरी करपाचें ठरयलें। आमी वार्षिक वडाची पुनव करता। तशेंच अंदू आमी अशें ठरयलें की बायलां आमची झाडाची खांदी काडटा आनी घरा कडेन हाडून तेंची पुजा करता। तर तांकां त्रास जावचे न्हू, खंय अशें वचचें न्हू म्हणून आमी आयज वडाचें झाड आमी तेंच्या खातीर आयज आमी एकत्र सगळे ग्रूप मेळून आमी वडाचें झाड तेंच्या खातीर लायलें। आमी आयज वडाचें झाड लायलां कित्याक लागून वडाची झाड कमी जायत गेल्या, लोकांनी मारून बी ही आतां कंपनी हे ते जावन झाडां आतां कमी जाली। म्हणून आमी आतां गोमंतक तनिष्का हेच्या माध्यमातून आमी आतां नवी झाडां लावपाची वडाची आयज आमी कार्यक्रम केला। वार्षिक पारंपारीक वडाचें झाड पुंतात आनी पुजा करतात, तशी आमकां मजा येयली। हे आमी हांगासर वडाचें झाड लायलें म्हणून आमकां मजा येयली। अशी पारंपारीक पुजा सगळ्यांनी बायलांनी दवरपाची।